Misachi surat ek sogli ami ubi rawan gayan garuya. A21 Novengi Throsun Gayat Panda A21 page 10. Novengi Throsun Gayat Orbis दिनवासिया देवानामका अनेक दिस दिला व दिस परिभाषण सारूंक आयचे मिसान आदार मागुया आयचे मिस आमी भेटयता जाको पेर आत्म्यांक ताज्या देवान ताका पयल्यार एक वर्स जालें खेरीतपणी ताजे पासून मागुया ताजे पासून मागतना मागूंक लायलां अफ्रोडायट कॉरिन कुलासो तशेंच रॉनल्ड लोबो आनी रानन रिबेलो बद्य मनयतात आनीकूय कोण बद्य मनयता तांचो उगडास करुया दुयेंत कोण आहा तांचे पासून मागुया एकामेका पासून मागून बरे भशेन हे मिसान वांटो घेवचो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. पयलें वाचप सोमाराक आसतना आमी पयलें वाचप आयकता गेलो सोमार ते आयज पासून तुबिताचें वाचप तुबीत एक बरो मनीस बरी फामील ताची बरे भाशेन जियेतालो स्वता नितीन चलतालो जरी तो ताज्या जिवितांत जायतीं दुयेंसां पिड्यां येतात देव ताका केन्नाच साणिना कित्याक बरेपणान व्हरलेलो मनीस बरें करता ताका देव साणिना आमी देख ताजी घेवंक उतांनी कोन्यांनी सदांच बरें करूंक शाणेपणान आमकां बरोवन आयचे मिसान मागुया मागणें आमच्या देवाक मानूंक पातकी म्हणून उडकुया सगळे आमच्या गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया तुका धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पुरुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सुगण्या सांगता मनांचे तंतान उच्चारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या आमचो अपराध आमचो बोवडो अपराध हे स्वार मगे सदां स्वार बरे सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुमचे खातीर आमच्या संस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोत बिदा देवाची कूच करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून सगळ्यांक सस्याच्या जिविताक पावूं आमेन.
मागतुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मानावळे प्रमाणे चलून शांती तुजी आमकां फाव जावं. तुजी पवित्र सभेक संवसारान तुजी भक्ती करून मेळूं. हो संतोश भोगूंक तूं आमकां सगल्यांक निर्मी. आमच्या सुम्या तुजे पुतार जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याचे एक वणान जेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. बसून देवाचें उतर आयकुया. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हूण तिका रोकडीच खात्री जाली. आनी तिणें बापायक म्हटलें, पळय तुजो पूत येता. आनी ताचो सांगाती ताचे बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदींच राफायलान तोबिसाक म्हटलें, तुज्या बापायचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हे मासलेचें पीन तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले, पूण ते ताची दोळ्यांतलीं धवीं फुलां काडून उडयतले. आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हटलें, म्हज्या पुता, आतां म्हज्यान मरूंक येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्या दाराशी येवंक लागलो, पूण ताचे पांय लागनासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातान मासलेचें पीठ आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर पूंक मारून ताणें म्हटलें, भिवू नाका. बापा हें म्हणून ताणें ताका ओकोट लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय ताच्या गोमट्याक वेंग मारून रडलो आनी म्हटलें, म्हज्या पुता, तूं म्हजे दोळ्याची बावली. तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हटलें, देवाक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवांक वाखाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाखाणणी, ताच्या तोर नांवांक वाखाणणी, सासणाच्या सासणांक. ताणें म्हाका कोश्टायलो, पूण आतां म्हजे चुरे केले. आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पळयतां. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची शुटी कर म्हणुया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची शुटी कर. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेन म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाडो भोगतल्या खातीर तो नीट करता. बुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कोयड्यांच्यो सांकड्यो सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उकडटात. बागवलेल्यांक नीट उबीं करतात. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब.
आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची सुटी कोर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पटायता. सियोना, जो पिणकेच्या पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची सुटी कोर. उद्गार उबे राहो. स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतले. हांव सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणलें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तोच दावीद अशें उलोवन म्हणटा, म्हज्या सुम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या आतां बस, तुज्या दुस्मनांक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटोच दावीद तो ताका सोमी म्हणटा, तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जावं येता? लोकांचो वोट जमो खुशी मनान ताका कान दितालो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. बसा. भाव भयणीनो, गेलो सोबार पयलें वचप आमी तुबिदाचें आयकता. फाल्यां काबार जातलें. तुबीत एक देवबिरांतीचो मनीस निनवे शारांत जियेतालो. ताजी बायल आसलेली आनी एकूच पूत ताका. ताजें नांव तुबियस. तुबीत आनी तुबियस खूब मोग कळ्ळी एकामेकाची. तिगांय जाणां नितीन स्वतान मोगान बरेपणान जियेतालीं. आनी तुबीत बापूय जायती दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करी. खेरीतपणें दुयेंस येयलें आनी दुयेंसान जायतो लोक मोत्तालो. आनी ताची कुडी तुबीत आपूण करूंक भोंवतालो. एका दिसा घोडयेक जायना पूण रात पासून जाल्यार ते कुडी पुत्तालो आनी केन्नाय मेळो जायत जाल्यार घरा येनासलो, भायरूच न्हिदतालो. एक दीस असो न्हिदलेलो आसतना एका सुकण्यान आपणाचो मेळ ताच्या दोळ्यांचेर उडयलो आनी तुबी बापूय कुड्डो जालो. घरा येतूच कांय दिश्टी पडना. तो देवाची कुशी म्हूण मानून घेता. हांव सेवा चाकरी करी पूण तरी आसतना देवान म्हाका कुड्डो केलो. देवाचें नांव व्हड जावं. शिवडाना जाता ते भाशेन आपल्या कुड्डेपणान वावर करीत आसा. ताजो कोणाक सोयरो ताज्या पयशिल्ल्या गांवांतलो ताका कितें पयशे देवो आशिल्लो. तो पुताक धाडूंक सोदता पूण भियेता पुताक एकलो धाडूंक. देवा लागीं मागता कोण तरी कंपनीन ताका इश्ट कोणाक तरी
धाड निर्मी म्हाजे पुताक कंपनीन दिवं. खरेंच देव बोडवा धाडटा, राफायल बोडव्याक धाडटा मनशाच्या रुपान. आनी तो येता आनी बापायक सांगता, पुताक ताजे बरोबर हांव वेतां, बरे भशेन वेतां, काम तुजें करूंक जाय कोत्ता आनी पोत्तून पुताक पोत्तून हाडटा. म्हणटोच दोगूय चलोन वतात आनी काम जाल्या उपरांत वाटेंत तांचें जायतें घडटा जें तुमी ह्या दिसांनी आयकलां आसतलें. रीण कोण आसलेलें तुबिदाक बापायक तांगेर ते वेता रीण घेता. ताजे फ्रेंडाचें कोण एक चेडूं आसलेलें ताका घोडेक देंवतार बसलेलो कोणूय काजार जाता पळय ते मरून वेताले. राफायल आदार दिता तुबियसाक काजार जावंक. आनी देवाच्या नेमा प्रमाणे तुबियस ते चेडो लागीं काजार जाता, कांय वायट नासतना. वाटेर येताना ते एके न्हंयेन देंवतात, दर्यान देंवतात पांय धुवंक. थंय एक दिश्ट येता तांच्या आंगार. राफायल तुबियसाक सांगता, घट धर ताका, सोड नाका. दिश्ट्याक मारता, ताची पींत काडटा आनी ते पींत म्हणटात ते बापायक उपकारतलें कुड्डेपण आहा तें बरें करूं. ताका पींत घेवन घरा येता. बापूय आनी आवय घरा हुस्केत आसता. पूत गेलो कितलो तेंप जालो येवंकूच ना. फायनली पूत घरा पावता. जेवबरो आयज आमी आयकता. आनी परत घरा पावल्या उपरांत माय चड खुशाल. आनी पूत बापायक सांगता, भियेनाकाय, हांवें ताका वखद हाडला. राफायलाच्या सांगण्या प्रमाणे वखद तें दोळ्यांक लायता आनी तुबीत बरो जाता. ताका दिश्टी पडटा. देवाक वाकणटा. आनी देवाक वाकणल्या उपरांत सगळीं पोत्तून मोगान जी येतात. उरलेलें कितें घडटलें फाल्यां आमी आयकतले हांव. म्हणटोच एक वस्त आमकां शिकयता, बऱ्या काळजाच्या मनशाक देव केन्नाच साणिना. आमी तर कितें बरेंपण केलें, बरेंपण शिपडायलें, देव खंयच्यान ना खंयच्यान आमकां बरेंपण फावो कोत्ता. वायट करी जाल्यार खंयच्यान ना खंयच्यान फारीक कोत्तलो. त्या पासून दिसतालो आयच्या मिसान शाणेपण मोगया. वायट पळय तें आमी पयस करूंक, जाता पळय तें बरें आमी सरान दुसऱ्यांक करूंक. हेंच देणे आमकां एकेल्याक देवून आयच्या मिसान मोगया. बसूनच भेटून एक गीत गावया. निर्मोल भेट उड्या सोऱ्याची भेटून एक आमी गायन गावया. C26 पान 39, C26 पेज 39. निर्मोल भेट उड्या सोऱ्याची उबे रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपोत विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं, तुजी खुशी पाडूंक घोटाय आमकां मेळूं. हे बरें सर्गीचें इनाम आमी सगळीं जोडूंक पावूं. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूच्या नांवान. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन बसूया वयर वर्षां आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोटवेदारान ससनचे देवा सोर करेन सोरताय तुका आमी दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका तुवें शिक्षा दिली क्रिस्त आमच्या आसम्या वरवीं जयेन ताका तुवें सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत सर्गींचो सगलो दरबार ती तर महिमा वाकाणटा तांचे संगती आमचे तडे मेळोवन आमी सगलीं स्तुती तुजी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागा आपलेच खोशेन खोश मोरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका नीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची प्रसाद समोर म्हजी तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान ससनीक कराचें हें रगत पातकाच्या बॉक्सांनी मेळच्यात तुमची बसप समेस मनशां बसत ते वरां उतोरें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया Gesù vero, Gesù Simon Sala, Gesù noviane tolo. बापा चेडूच्या वन्नांचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेरूची कुडा लागो शेवतलें आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नवरतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रितीचेर विश्वासलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गां बरोबर ताका परिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवास दवरून मेऱ्यांक ते आमच्या सगळ्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजुरीत कोमोल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कोर मारिया देवाची माई सांगती बेगीन धरम दुता आनी सोरक आनी तुका मनवल्यांत सगळे भोगता बरोबर ससणच्या सुखान आमकां वाडय तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पोट बिदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससना बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया ताणें आमकां रोचल्यान तो आमकां सांबाळटा ताका आमी सरांक उपकारी दिनवाशी जावया
कुशे प्रमाणे सरान बरें जिवी जिवंक वायट आमी पयसावूंक बरें तें करूंक एका एका शाणेपणान बर म्हूण बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बाबा बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज तुजें आमकां आमकां येवं, तुजी तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सुरवायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान आमी वतरेकता. तर आमकां चुडार का कुदीन सर पातकांतली सुटोय सोराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वठाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्यो ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचें धोरम दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र बिच्या बावडताचे दिश घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय नरा जोड चलयताय ससनेच्या ससना. आमेन. सुमेची शांती सरां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगान खुशालकाय एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमची. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरा देवाचो पुत्र संवसारी जिवितांत सरान दुसऱ्यांक बरें करीत गेलो. आमी तशेंच करूंक तो मागता. ती देवाची शिडीक संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजून कुशालकान मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुभागी. तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. म्हज्या जेवणाक येयात. D28-5-62 D28 पेज 62. म्हज्या जेवणाक येयात. बापूळ खोशी वचत म्हज्या कुडी रोखतात खोशी घालत जायात. म्हज्या जेवणाक येयात. बापूळ खोशी वचत म्हज्या कुडी रोखतात खोशी घालत जायात. जेजू जिवीत तुजें जागे जिवीत आमचें. 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 उंडो म्हणून वाटात जिवान भरून वचात. तुमी सुंदर जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. उंडो म्हणून वाटात जिवान भरून वचात. तुमी सुंदर जायात दुसऱ्यांक जिवान भरात. जेजू जिवीत तुजें जागे जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जागे जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जागे जिवीत आमचें.
प्रार्थना काकूत सरा बापा सोडवून दितल्या देण्यान तूं आमकां दादोशी केलें जशें जेवणा वरवीं आतां हांव जिवीत तुज्या आमचे भितर वाडयताय तशेंच जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाचे सुखान दोयन आमकां वांटो दी हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सोरपोत बेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात सदांच बरें करूंक आनी वायट पयसोंक आपल्या जिवितान वावरात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गायन गावया साक्रामेंतान रावलेल्या आर 31 पान 109 आनी 3 आर 31 पेज 193. प्रार्थना देवा एक वाज्यापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय तर तुज्या मासा रक्ताचे पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुज्या सोडवणेचो फोड आमकां भोगूंक फाव कर. तुमचो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससणेच्या सुसनांक. आमेन. शेवटाक आमी गायन गावया प्रभू जेजू आर 30 पान 109 आनी 2 आर 30 पेज 192. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू